पास्कल बाब हॅलो एंटनी. देव बरें करूं. तुझ्या आयज इतलो तूं सारको बिझी आसतना पासून तुवें म्हाका एक टायम दिलो आनी म्हाका एक संदी मेवली की तुज्या असल्या कलाकाराक नॉट ओन्ली एक कलाकार बट यू आर अ गुड ह्युमन बींग कळ्ळें. थँक्यू. सो कितें म्हणटा सलमान खान म्हणटा तो बी ह्युमन. आनी पयलो सद्या तुजो पयलो भाग म्हण तूं आय वॉन्ट टू नो वॉट इज युअर चायल्डहूड. तुवें भुरगेपण फ्रॉम बर्थ टील डेट कळ्ळें तुका न्हू. फ्रॉम म्हणटा ते भाशेन. सो ती चायल्डहूड कशी गेली, वीच स्कूल्स यू वेंट, कॉलेज जावं टेक्निकल, आनी आयज पर्यंत तुजें लायफ मातशें सांगशी. ओके, म्हणजे भुरगेपण जालें म्हापसा कोलवाय. हांव बार्देसकार. सो बार्देसान हांव जल्मलो आनी हांव शिकलो सेंट ब्रिटो हायस्कूल जेजुईट ओके, स्कुलान, म्हापसा. म्हापसा स्कुलान. आनी थंयसरूच हांवें म्हजी SSC कंप्लीट केली. पूण अनफॉर्च्युनेटली म्हजो डॅडी जो एमपीटीन कामाक आसलो, सो कॅन्सराच्या दुयेंसान म्हजो डॅडी सोंपलो. सो म्हाका आनी फुडें शिकप करूंक मेळोंक ना. सो डायरेक्ट म्हाका कामाचेर जॉयन जावचो पडलो. एमपीटीन म्हाका नोकरी दिली डॅडीची. सो तेचे पयलीं कामाक लागचे पयलीं सांगचें म्हणल्यार इगोजांनी हांव धाकटे धाकटे प्रोग्रामांनी भाग घेतालो. थंयसर आमचो फादर साबियो दे गामा, दिल्लीचो जो भुरग्यांक वाडयतना सोंपला, तो आमच्या इगोजेन एक कूर म्हणून आसलो. सो ताणें म्हाजी ती कला पळयल्यार एवरी टायम म्हाका तो ते धाकटे प्ले घालतालो. सो ते प्ले घालता घालता आमच्या गांवच्या त्या थिएटरांनी हांव नाचोंक लागलो एज अ चायल्ड आर्टिस्ट. आनी एक तुका हांव सॉत सांगता, आनी हांवें सांगलाय सगळ्याक, 13 वर्साचो हांवें म्हजो पयलो तियात्र बरयलो आनी आमच्या कोलवायच्या इगोजेन दाखयलो. सो ते तियात्र जालो 3 वरांचो तो 4 वरांचो जालो. सो थिंचसून म्हाका फादर साबियोन म्हाका हें नांव दिलें, आयच्यान तुका पास्कॉल दे चिकाली म्हणपाचें म्हणून. आनी खरेंच तेन्नाच हांवें ते म्हाज्या हातीर चितारलेलें पास्कॉल दे चिकाली म्हणून. सो तें म्हाका हांवें नांव घेतलें. एक महान नांव तें म्हाका एका महान मनशान दिलां. आनी अशें म्हाजें कामाचें जिवन एक दीस हांवें मागीर चिंतलें डायरेक्ट कमर्शियल सायडीन येवपाक आनी म्हजें तियात्राचें लायफ सुरू करपाक. कित्याक कोणेच म्हाका आदार दिवंक ना, हात दिवंक ना ह्या पालकार येवपाक. सो आतां तुमी जाणा फुडें म्हजें जिवीत कशें चल्लां. बरी खबर म्हण तूं. बट आतां तूं जी नोकरी करता ती सरकारी की सरकारी? आय एम वर्किंग फॉर द पोर्ट सेक्टर, स्पोर्ट्स MPT. नाव इट इज बिकम मुर्मुगा पोर्ट ऑथॉरिटी. MPA? ओके. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार पास्कल बाब, आतां तूं ह्या तियात्राच्या मळार कमर्शियली तर येयला. हांव जे पर्यंत तुका वळखता ते प्रमाणे जायतीं वर्सां जालीं आनी तुज्या तियात्राचे स्टेजीर हांव जायते फावटी येयलाय. म्हाका एक तुजें सारकें एकदम आवडीचें म्हणटा तें म्हणजे कितें, म्हाका दिसता तूं आनीक जायते आसतले पूण तुवें जितले नवे कलाकार हाडल्या दॅट आय हॅव ऑलवेज मेन्शन्ड. बट हांवें तुजी पालकार येवन सुबे मादार सांगलां की पास्कॉल बाबाचे जे पळय मनांतले आहा भुरग्यांक ने भुरग्यांक हाडपाचें, नाजाल्यार हो पाल्क मरे शुन्य जातलो. इट वील कम टू द डेड एंड. पूण हे डेड एंड येवपाचें तुवेंनूय थोडे हातबोट घालून तें वाटायलां. हे ने भुरग्यांक हाडपाचें तुजो तो हेतू आनी यो विजन हेजेर म्हाका मातशें कितें सांगशीत. सांगचें म्हणल्यार हांव म्हापसा हनुमान थिएटरान वयतालो सगळे तियात्री जाल्ले तेन्ना प्रिंस आनी हांव खूब जाणांक म्हणटालो म्हाका एक्टींग करपाचें हें आहा म्हण. पूण कोणूच संदी दिनासलो. फकत हांव गांवचें तियात्र दाखयतालो पळय ते आमचे गांवांत आनी एक कुशीच्या गांवांत. सो हांवें चिंतलें इतले त्रास जाता ह्या फिल्डान वयर येवपाक आनी कमर्शियल सायडीन येवपाक. सो हांवें चिंतलें हांवूय येवपाक हे फिल्डान आनी म्हजें एक हें स्टार्ट करपाक, म्हणजे भुरग्यांक नव्या भुरग्यांक हाडपाचें आनी हे पालकां सांबाळचें. बिकॉज मेनी यंगस्टर्स आर देर हू डोंट गेट द ऑपॉर्च्युनिटी. सो रायट फ्रॉम माय फर्स्ट त्या पोजिसा हांवें स्टार्ट केलें. म्हजें पयलें थिएटर हांवें मिना गोंयसाक हाडलें तियात्राक. आयज ते व्हडले कलाकार जाला. अशें करून करून हांवें नव्या भुरग्यांक इच तियात्रान हांवें 3 तरी नवे कलाकार हाडल्याच. एवरी तियात्र इट इज माय बीग अचिवमेंट म्हणूंक जाता. आनी आयज सांगचें म्हटल्यार हांवें हाडलेले तियात्रीस्ट डायरेक्टर जाले. हांवें हाडले तियात्री डायरेक्टर जाले आनी आयज ते मातशे फळफळटात. व्हेरी गूड.
आणि आता हांवें आयकलो तुजो एक नवो तियात्र येवपाचो असो खोबरो खोबरो. something, हा सो त्या तियात्रा विशीं कितें सांगशी तूं? खोबरो म्हजो तियात्र लायक ऑल माय 14 तियात्र हो 15वो शो 15वो तियात्र म्हजो. खोबरो इज माय सस्पेन्स तियात्र एक्चुअली. बट सगल्या जाणांक खोबरो कसले खोबरो जाता, कित्याक खोबरो जाता, आदी बार्रांनी खोबरो करताले, आतां खोबरो आमच्या मोबायलाचेर जाता. आनी खोबराक लागून कशे घोराबे तुटतात. ओके. आनी तुका सांगचें म्हणल्यार एंटनी बाब, एज आय हॅव टोल्ड यू बिफोर, देर इज अ व्हेरी 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 बीग सस्पेन्स इन दीस तियात्र. आयज पासून असलो सस्पेन्स कोणें क्रिएट करूंक ना. आनी व्हेरी गुड. तुजे जायते फावटी हांवें तियात्र पळयला त्या प्रमाणे तुजें चड जे जो संदेश पळय आसता तो गोंया बसत आसता. हय. आनी तुजो एक आवडीचो तियात्र म्हाका म्हणल्यार तो गोंयचो सायब. आय थिंक Thank दॅट you. वॉज रियली एन ऑसम तियात्र. Yeah. सक्सेस इज नॉट ऑलवेज द व्ह्युअरशीप. Yeah. इट इज नॉट द व्ह्यूज, इट Yeah. इज द न्यूज. कळ्ळें तुका? सो तुवें तेन्ना तो न्यूज केलो. आतां तूं तुज्या आपल्या जे स्वताचे फायद्याचे पळयनासतना तुवें जायते मुद्दे मांडले. हय. आणि एज एक्टिविस्ट आम्ही ऑल गो एक्टिविस्टांनी तुका जायते फावटी आमी एप्रिशिएट केला म्हणटू तुजी तरक्की जावची म्हणून. बट मुद्दे हाडल्यात तुवें गोंयचे. तूं एक सोशल एक्टिविस्ट कसो गोंयचो. थँक्यू. बिकॉज आय ऑलवेज बिलीव कितें म्हण तियात्रिस्ट एक एक्टिविस्ट तेजे एक्टिविजम तेजे भितर आसता. जाल्यार तूं म्हाका सांगा इतके कलाकार हे सगळे तियात्रिस्ट आर्टिस्ट म्हणनाका हेंचे कंट्रिब्युशन कशें आसचें हाव आनी गोंयच्या पासून कशें ते वावरतात वावरपाचें तुमचें कंट्रिब्युशन जाय न्ही गोंय सांबाळूंक. हय. यू गिव मी वन विजन तियात्रिस्टामध्ये आर्टिस्ट बिकॉज आर्टिस्ट कॅन प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. तुवें आयकलो आसता बॉब मार्ले म्हणून एक बरो व्हडलो सिंगर तेणे आख्खे US हालयले कांतार म्हणून कांतारांतल्यान. सो तूं कशें पळयता हेका हाव वॉट इज द एडवायस फॉर दीस ऑल पीपल? एडवायस इज दीस. आमी पालकार रावन आमी संदेश दिता आमचो. बट लुकिंग एट ऑल द एक्टिविजम हॅपनिंग इन गोवा, तुमकां इतले जाण तुमी आसा एक्टिविजम करता, सो म्हाका दिसता आमी पालकार रावनूच ती बॉब मारून फायदो ना. वी शूड कम ऑन द ग्रावंड. दॅट्स वाय फाटीं तो वेलिंगकराचे हांव जेन्ना वेलिंगकरान जेन्ना आमच्या गोंयच्या साहेबाचेर उलयलो न्हू तेन्ना हांव सांगता हांव ते मागीर आमचे ते जेन्ना चळवळ हांगासर सगळे लोक भरले आनी हें केलें न्हू आमी गोंयांत बंद करपाक रातची 10 जाल्ली तेन्ना म्हाका उगडास आसा आमी न्यूज पळयतालीं आनी म्हजे चेडूं येवन म्हणालो दाडा कोणूच तियात्रिस्ट ना मरे एकलोच तो तियात्रिस्ट आसा थंयसर तूं वच दाडा म्हणूंक लागलें. म्हाजे बायले म्हणाले तूं वच बिकॉज वी हॅव बीन हर्ट बाय द आमचे सेंटिमेंट हर्ट जाले. आनी हांव सोमतें जेयनासतना गाडी स्टार्ट मारून तुमी येयलो आनी आमचे म्युन्सिपालिटी कडेन आमी हांवूय बसलो धरना थंयसर. सो तेन्ना पासून हांवें सगळ्या तियात्रिस्टांक उलो मारलेलो बाबा तुमी आतां या शो युअर युनिटी कम ऑन द ग्रावंड. पूण अनफॉर्च्युनेटली चडशे एक दोग तीग जाण येयले पूण खूब जाण येवंक ना. बट दॅट इज ओके. आनी मागीर म्हणटा हांव कितें जेन्ना सगलो उजो पावलोल्या उपरांत मागीर सगळे तियात्रिस्ट येयले थंयसर बट दॅट वॉज ऑलरेडी ते काबार जाल्ले सगळे. आनी तेन्ना म्हाका एकल्यान एका तियात्रिस्टान म्हाका चिकोल पासून म्हटलेलो जाणा खबर थिंगा जायते तुजे स्टेटमेंटाचेर तो काउंटर स्टेटमेंट हय जालो. हय म्हाका दुसरें म्हणल्यार अशकल बाब म्हाका आतां एक सांग हेचे फुडें UKन पळय तियात्र जाता आनी गोंयांत जाता. काल हांव एकल्या कलाकारा कडेन उलयतालो बरो फेमस कॉमेडियन तो. सो तेजें म्हणणें अशें आहा की तियात्र थंय आतां गोंयांत काबार जायत येयल्या UK चड जाल्या तियात्र. सो इज दॅट ट्रू? नो नो दॅट इज नॉट ट्रू. गोंयांत तियात्र काबार जावंक ना आनी गोंयांत तियात्र काबार जावचेच ना. काबार जावंक
शकता जेन्ना आमी असल्या भुरग्यांक न्यू कमर्सांक संदी दिना जाल्यार इन द UK कितें जाता आफ्टर द स्ट्रेस इतले काम करून हें करून तांकां ते एंटरटेनमेंट जाय सो ताका लागून आमचेच हांगा जेन्ना इतले शोज केल्या उपरांत तेच थिएटर घेवन ते UK वता सो UK जाल्या म्हणपाची गरज ना तियात्र इज स्टार्टींग द बर्थ इज म्हणजे हांगाच बर्थ जाता आनी तो तियात्र तितून दाखयतालो न्हू सो दॅर इज नो नीड ऑफ थिंकींग लायक दॅट बिकॉज वन फायन डे UK सुद्दां म्हणून आतां तियात्र तुमी करिना काय फाटीं हांवें आयकलां आयर्लंडाक शो बीच शो बंद केलो फाल्यां तियात्र म्हणटा नाका बंद केलो जाल्यार मागीर परतून तियात्र हांगाच येवंक जाय न्हू सो आमी गोंयकार आसा सो तियात्र आमचे चलतले आनी गोंयकार पळोवपाचे ऑडियन्स आसा जर तियात्र चलत रावतले तुजो मेंटर कोण म्हाजो मेंटर ज्या मनशाक पळोवन तुजी दिशा म्हाजी दिसता सांगचें म्हणल्यार म्हजो मेंटर तियात्र म्हणजे यंग चिकू म्हजे जे गांवचे तियात्र करतालो तेन्ना सद्दां तो आसलोच माझा स्कूल होय मेट होय गिरी शिकतालो. येस गिरी शिकतालो आनी हांव तेज्या घरा वयतालो ताका दिगत काकार बी म्हणून दाखयतालो आनी इज माय मेंटर आनी तेच्या आवाजाक हांव सारको आबूज जातालो सो तो म्हाजो मेंटर आनी तो सदांच म्हाज्या बरोबर आसलो आनी म्हाका सपोर्ट करतालो दुसरो म्हणल्यार बॉम्बेसून मुद्दम टोनी मार्टीन म्हजी कांतारां म्हाज्या तियात्रांक कांतारां म्हणून येतालेच ते तसो टिट्टा प्लेटो म्हज्या गांवच्या तियात्रांत ते येताले आनी ते आनीक दुसरोच रोंग हाडटाले तियात्र सो म्हाजे दुसरे मेंटर म्हणल्यार आय हॅव म्हणजे हांवें हेंकां आमचो प्रेम कुमार मागीर जासीन तियात्र पळयल्या आनी खरें सांगचें म्हटल्यार हांव पयलो वावरेड्याच्या इश्टाक बरयतालो तेन्ना आय हॅव इंटरव्यूड दीस प्रेम कुमार जॉन डिस आमचो जासीन वाज आनी ट्रिओ किंग्स तेन्नाचे आय हॅव डन द इंटरव्यू फॉर वावरेड्याचे इश्ट सो हांवें इंटरव्यू केल्ले आसा म्हाजे कडेन सगळे ते सो आय वॉज पिसो जाल्लो हांव तियात्र दिसता पूण एक्चुअली म्हणजे तियात्रान म्हाका हें करपाक ती दिशा दाखोवपाक आमचो डॅडी वास्को रावतालो आनी आमी म्हापशा रावतालीं पण डॅडी सिटी टायम्स गोवा टायम्स वावरेड्याचो इश्ट गुलाब हे सगळे मॅगझीन घेवन घरा कडेन येतालो तेचेरूच म्हाका ते आजो दिता जबाब हे ते सगळे आय वॉज इन दॅट डायरेक्शन आय वेंट सो आयज तूं एकदम अभिमानान बसता कित्याक असल्या मनशाची इंटरव्यू घेतली म्हणून आयज कितले 30 वर्सां पयलीं खबरो जातली आतां 40 आनी 40 वर्सांनी हांवूय अभिमानान बसतलो पास्कॉल द चिकालीची हांवें एक पॉडकास्ट केल्लो थँक्यू ना भुरग्यांक हाडूंक जाय आनी भुरगीं पासून जर तर तांकां एक संदी मेवली ताका प्लॅटफॉर्म दिलेले हांवें आय मेड अ पॉडकास्ट विथ दॅट चायल्ड यू नो ताका जर तर सारकें डिरेक्शन मेवलें आनी तेजे दोनी हावटीन तेजे बँक्स जर तर सारकें केलें न्ही आय थिंक इतली भुरगीं मरे आमची तियात्र पळोवन सारकी घासलेली सारकें दॅट्स वाय आय देर इज टॅलंट आय गो फॉर ऑल द खेळ सगळे खेळांक भोंवता आनी म्हाजे हांव दॅट इज ऑल्सो चूज करता तशेंच कॉम्पिटिशनाचे तियात्र सगळे त्या कॉम्पिटिशन तियात्र इवन हांव लीव पासून घालून वयता बिकॉज नो टॅलंट्स कम फ्रॉम दॅट शोज ते कॉम्पिटिशन ते टॅलंट येता आनी देन आय इंट्रोड्यूस देम बट सम आय मीट ऑन द फेसबूक एंड आय डू द ऑडिशन करून हांव तांकां चान्स दिता आय एम व्हेरी हॅपी इंट्रोड्युसींग द टॅलंट पॉझिटिव्हली तूं म्हाका एक सांग तियात्रिस्ता म्हणजे सगळ्या पंगडांनी मरे एक घुसपट म्हणनाका एक डिविजन आसता हांव कांय तियात्री सोडलो न्हू भुरगेपणी नाचलोलो हांव तियात्र हांवें पयलोच तियात्र काडलेलो जायते वर्सां 1974 दॅट वॉज द लास्ट फर्स्ट आनी लास्ट काबार पडलो सगळो सो इट इज डिफिकल्ट टू सस्टेन तियात्र नो डाउट पूण म्हाका एक सांग किती घुसपाक गुंडूल तियात्रिस्ता म्हाजे एक तियात्रिस्ट दुसऱ्या तियात्रिस्ताक चिकोल मारप आनी चिकोल म्हणजे तुका कोणें चिकोल म्हणला तो चिकोल न्हू वाय दॅट डिविजन कित्याक हे नाटकायपण सकल उडोवप हितून म्हाजे वांगडा मनीस मागीर घुसपता न्ही तियात्र बोलायचेर म्हाका कम टू द स्पेसिफिक म्हणनाक म्हाका वाय दॅट युनिटी इन डायवर्सिटी कित्याक ना आमचे भितर कितें हावपा झगडटाय आमी ही कोंकणी भास स्प्रेड केलो जाय वो आमी व्हडले जालो जाय
सांगचें म्हणल्यार युनिटी कित्याक ना जाणा आतांचे हांव म्हण सगल्यांक म्हणना आनी हांव कोणाक म्हणना बट द थिंग इज आतांचे तियात्रीज पयशे करूंक उठले हे आमची कला न्हू ते बरें उक्तेपणी हें करूंक सोदिना स्प्रेड करूंक सोदिना पयशे करूंक उठले म्हणून ते दुसऱ्याक जवतात आनी जर तर आमचें मन साफ आसलें न्हू आमी तर बरे हॅप्पी आसले आयज आमी आदीं कितें जातालें हांवें आयकलां जातालें हें पयलें म्हणजे तूं शो घाल्ल्यार दुसरो शो कोण आडवो घालिनासलो आनी एकामेकांक सपोर्ट करताले हांव जाणा बॉम्बेसून ट्रूप येता तेन्ना आमचे गोंयचे ट्रूप मातशे रावताले आपणाचे शो हे करताले तांकां शो करून वचोनी म्हणून सो नथींग लॉस्ट स्टील आमकां एकवट परतून करूंक जाता आय एम ट्रायंग माय बेस्ट बट तियात्रीज कितें जाता न्हू थोडे तियात्रीज आहा ते तांकां एकवट करूंकूच नाका आय डोंट टू टेक एनी नेम्स बट दीस इज वॉट इज हॅपनिंग बट तूं म्हणटा तेव्हा ऑडियन्साचोच गुन्यांव करूंक जायना बिकॉज आय एम वन ऑफ द ऑडियन्स तूं म्हाजेर चिकोल मारनाका कारण एक एक फावटी तियात्रिस्ता मध्ये ते आर्टिस्टूय आहा ते डायरेक्टर पळय जाता बूट सूट बूट लेस बांदली तियात्र काडटात विदाउट एनी सबस्टन्स कोण तियात्र एकेडमी वो फिल्म इंडस्ट्रीन डू दे गो फॉर दॅट आर्ट एंड कल्चर जावं कितें एक्टिंग थिएटराक कोर्स जावं कितें प्रॅक्टीस ते हे कोन्ना आसतना ते येतात बूक घेतात बरयलो तियात्र दाखयलो त्या तियात्रान स्टाफ आसना मागीर अस्कल बाब आय हॅव सीन वन ऑर टू तियात्र म्हाजी 3 वरां पिड्यार जाली त्या दिसा इट वॉज सो डिस्गस्टिंग कांयच ना देर इज नो मॅटर ऑन वीच आय कूड से ओके ग्रेट एंड दिस यूथ मरे मागीर तांकां कांय मेळना आय डोंट थिंक सो इट इज ओनली द ऑडियन्स येस ऑडियन्स तुका they do not patronize people like you धरतो it should be give and take also but final question जर येवया आता म्हाका काल 2 दीस जाले कोण अप्रोच जालो की सिनियर आर्टिस्ट पळय आसलेले तियात्रिस्ट तांकां ही वॉन्टेड टू डू सम प्रोग्राम अ टायप ऑफ एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड आनी तांकां पुरस्कार बा दिवपाक पूण हे सगळे सिनियर आर्टिस्टांचो डेटा आहा तुमकडे सिनियर आर्टिस्टांचो डेटा आहा तुमकडे सियाल वारिसाचो जावं जासीद तूं स्कायला जावं तुजी न्यू भुरग्यां हेंचो डेटा तुकडे फोन नंबर कॉन्टॅक्ट नंबर एड्रेस हे खूंय मेळटलें आमकां ओ सगळ्यांक हांवें फोन मारपाचे स्कायलाचो नंबर मागो ना तसो डेटा म्हणजे सांगचें म्हणल्यार आमचो तियात्रिस्ताचो ग्रूप आसा पळय त्या ग्रुपान हांव एडमीन आसा 2 जाण आमी एडमीन आसा हांव आनी वेली सो चडशे तियात्रीज आसता आनी आदले तियात्रीज आसा पूण डेटा म्हणटा तो आमचे तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवान आसा डेटा आसा फोन नंबर ती डायरेक्टरी आसा न्हू तेचे सगळे फोन नंबर आसात फोन डायरेक्टरी आहा पळय तुजे ते व्हॉट्सएप ग्रुप म्हणटा ते सोड ती युनिव्हर्सिटी म्हाका लागना टॅगान आसा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा कडेन ऑफिशियल डायरी आहा तियात्रिस्ताची पळय आसा तो हांवें मागली म्हण तूं तियात्र अकॅडमी हो आमचो मार्कुस एंटनी बार्बोस चलयता मार्कुस आहा दिसता म्हाका वायस प्रेसिडेंट जाल्यार हांवें एक तो फोन डायरेक्टरी मागली म्हण तूं तियात्रिस्ताची तेजेर अपडेटेड सगळ्यांचे नंबर्स कॉन्टॅक्ट नंबर सगळे आसा यू शुअर करूं लास्ट इयर आमी अपडेट केले बरें केले दॅट्स अ गुड थिंग आनी विथ रिस्पेक्ट टू म्हाजो एक विचार घातलेलो एक दीस ब्लॅक बॉक्सान सगळे तियात्रिस्तांक हेल्थ इन्शुरन्साचे ग्रुप इन्शुरन्स करुया म्हणून कळ्ळें आनी ग्रुप इन्शुरन्स करीत मिनिएचर सारके मिनिस्कूल पयशे 2000 कितें वर्साक भरचे पडटा तितून तुका एवरेज यू गेट अराउंड 3 lakhs एवरी इयर कोणूय आमचो तियात्रीस्ट बा दुयेंत पडलो हिंगा हेचेर तुमी कितें काम केलां कोणें हेचेर आमचे फुडाकार घेतला आमी आमचे संस्थेन आमी वी आर कमिंग इन दॅट डायरेक्शन पयलीं संस्था आसली इट वॉज डोरमेंट आतां ती आमच्या हातीन घेवन आमी ते फुडें फुडें हें करता आमी ग्रूप इन्शुरन्स म्हणटाय ते हे म्हणजे आमी म्हणजे कोण सीक पडलो बी ते पयशे दिवन तेचो फंड आमी वी आर स्टार्टींग फंड रेजर आमी स्टार्ट करपाक आसा तुज्या वर्सांचे म्हाका कोणाचे चुरचुरे दिले हांवें ताका एक 10,000 दिले दीस इज इमॅटिरियल ऑफिशियली
तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा जावन दलगाड कोंकणी अकॅडमी सगळे तियात्रिस्ट तुम्ही एकठांय जावन वर्साक एक 2,000 1,500 वर्साक बोलले जाल्यार इट इज पीनट्स मॅन. जाल्यार तुका सगळी आमची भुरगीं सयत आनी जाणटी हे विल बी कवर्ड बाय दी स्कीम. हे आमी फुडें घातले बट तेजे फाटल्यान कांयच जायना. आमी आतां इतले मिटिंगी आपयतात खंय येतात तियात्रीस्ट येयना. सो हिंगा कितें जाला मेन तियात्रिस्टांनी मध्ये काय ग्रुपिजम जालो तालुकान ग्रुपिजम जाला आनी सो ते एकवट करूंक सोदिना. देर आर सम एलिमेंट्स हू वॉन्ट टू सॅबोटेज एवरीथींग. सो आमच्यान आनी कांय करूंक जायना. बट हांव खूब आवडटा एक्चुली एकवट करपाक. ओके आनी म्हाका कोणाचें वायट ना एक्चुली. बट थिंग इज आय एम ट्रायंग माय बेस्ट बट नोबडी इज बॉदर्ड. आमी जाल्या तेन्ना पॉलिटिक्स लागता मरता तेतूसय पॉलिटिक्स लागता. ते पॉलिटिक्स गोंयांत चलता तेजेर आमी सदांच म्हणटा सरकार चोर चोर चोर. जाल्यार आतां येता ते इलेक्शनाक तुका कितें दिसता आमी सगळ्यांनी एकवटान झगडोंक जायो ना वन टू वन. I think we should come on the road. Just the way, आमी म्हणजे आमी मेन द यूथ शूड कम ऑन द ग्राउंड. आनी हे आमी करूं ना जाल्यार इंडिया काबार जातली. एवरीबडी शूड कम ऑन द ग्राउंड. एवरीबडी शूड ग्राउंड ऑन द ग्राउंड. सो विथ दीस म्हाका सांग आतां हे तियात्राचे यू कॅन स्टेज इज ऑल युअर्स. म्हणजे तियात्राची थोडी पब्लिसिटी करूया मरे. ओके थँक्यू. पयलो सुरात खबरो करूया आतां सांग. ओके आमी आतां खबरो करीत आसले ते आमचे तियात्राचे वयर. बट मोगाच्यान एक संदी घेता हांव तुमकां सांगूंक म्हज्या तियात्रा वयर खबरो खबरो तियात्र एक्झॅक्ट सगळे म्हणटले खबरो म्हणटात आमी जाणा म्हणून. पण आमी कसल्यो खबरो दाखोवंक सोदतात. शॉक्स वी आर रेडी टू गिव यू एटलिस्ट 5 तरी शॉक्स तुमकां मेळटले ह्या तियात्रान. एंड म्हणजे आतां बिगस्ट शॉकर. सो दीस इज स्टोरी अबाउट समथींग वीच हॅज हॅपन्ड. हांव मागता तुमकां सगल्यांक म्हजो पयलो शो स्टार्ट जाता रेडझिंगर हॉल वेर्ना जे न्यू हॉल स्टार्ट दांडो 2 तारखेक ऑक्टोबराचे पब्लीक हॉलिडे. मागीर म्हाजो दुसरो शो जातलो 4 तारखेर ऑक्टोबराचे कला अकॅडमी पणजीम. त्याच्या उपरांत 5 तारखेर आमी सावड्डे रवींद्र भवना 3:30. मागीर डायरेक्ट द मेका ऑफ तियात्र वडगांव येतले आमी 10 तारखेर ऑक्टोबराचे 3:30 वरां. आनी ताच्या उपरांत आमचो शो संडे 19 ऑक्टोबर जातलो वास्को. सो हांव मागता सगल्यांनी ऑपॉर्च्युनिटी घेवची आनी येवची आनी पळोवपाची. बिकॉज हांव तुमकां सांगता देर वोंट बी अ सिंगल डल मोमेंट फॉर दीस तियात्र एंड यू वील एन्जॉय टू द हिल्ट. सो सगळ्यांक एक विनंती करता आजकाल बाबाचे तियात्राक तुम्ही येयात आनी ताका एक तुमचे तेंको दियात. कित्याक अशकाल बाबाचे असले मनशांनी तो तियात्र 2025 चालू दवरल्या. जायती न्ही भुरगीं आज बरे कलाकार जाल्यात. सो ताका लागून आनीक एक फावटी हांव ही संदी घेता. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच.